दर वर्साचो आमचो प्लांटेशन प्रोग्राम चालू करपाचो हो कार्यक्रम. सो राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयज आमी हांगच्यान सुरवात करता. आयच्या दिसाच्यान हेजे फुडें आमी मुफ्त जे फ्री डिस्ट्रिब्युशन ऑफ प्लांट्स आसताले ते आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे चालू आसताले. तशेंच ह्या फावटी आनीक आमचे माननीय जे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेनी एक अनाउन्समेंट केल्लें आसा, एक पेड माँ के नाम. त्याही स्किमीची आमी गोंयांनी अशे तरेन आयज सुरवात करता. सो प्रत्येक जाणान आपल्या आवयचें एक मेमरी म्हणून एक झाड लावपाचें आनी तें झाड लावन मागीर ताका एक तरेचें एफेक्शन आसचें की हे आपल्या आवयच्या नांवान आनी तांणी तेजी बरे भशेन कॅर घेवची. कित्याक झाडां लावप हें खूब सोंपें आसा. झाडां लावपाक दर वर्स 100,000 लाखांनी झाडां लायतात, पण तेजें कॅर मेंटेनन्स हें खूब गरजेचें आसा. सो त्या खातीर आमच्या माननीय प्रधानमंत्री सरान ही स्कीम अशी केल्ली आसा की एक पेड माँ के नाम, म्हणजे जो कोण लायता ताका ते एक तरेचे तेजे बद्दल प्रेम आसचें आनी ते फुडें ताणें तेजी काळजी घेवची. हेजे खातीर प्रोग्राम केल्ले आसा. वन महोत्सव के अवसर पर मैं पहले सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बधाई देता हूं कि आज का ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया और हमारे प्रधानमंत्री का आह्वान है कि प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ माँ के नाम का उन्होंने स्लोगन दिया है. तो मुझे उम्मीद है कि सभी गोवावासी उस स्लोगन को एक अपने दिल में लेते हुए एक एक पेड़ पूरे गोवा में लगाएंगे. हमें पता है कि गोवंस को प्रकृति से बहुत पहले से प्यार है. मैं 93 में यहाँ जब अपना करियर शुरू किया तो यहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा थे. आज हमारी नीड बढ़ गई है तो डेवलपमेंट हो रहा है, मगर यदि हम इस स्लोगन के साथ चलें तो डेवलपमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन साथ ही साथ चल सके.